जे विलेज आहा पळय ती एंटायर हिल्स जे आहा पळय त्या हिल्सा खातीर आमी प्रोटेक्टेड आहा ते सांगला पळय टेनेंटेड प्रॉपर्टीन ते बॅरिकेडिंग केला बॅरिकेडिंग तू खंयचे बायलॉज चेक करीत जाल्यार हांगा 1.8 meters कंपाउंड हायट तुका मेळना करपाक. So if we do not have MRI facility, how will these laws come into force? Moreover, I have personally put up a case in the High Court to make it so moto regarding the waste management here. About 5 or 6 months back, matter was put in the High Court to club my appeal with the other cases. Nothing has happened. We do not know whether the High Court has taken cognizance of that fact or whether they have been told and they are going in contempt of the High Court. Now the only solution left for us is to go take this letter where the Sarpanch clearly states that there is no MRF facility in the village. Now the next thing these boys are going to do, they are going to take those letters, go to High Court and show the High Court that since there is no MRF facilities, all constructions in the village should be stopped. We see every time people come here and the Sarpanch doesn't give you satisfactory answers like what actually is happening in your Gram Sabha. See, to be very honest, the Sarpanch is not fit for that post. She should resign. She is only being kept on that post because she's got certain props supporting her. If those props are taken out, she will fall down. Yes. ऑलमोस्ट 7-8 महिने झाले जे रेस केल्ले पळय दोन फाटल्या ग्रामसभेक जे मिटिंगेक रेस केल्ले पळय तेच क्वेश्चन आयज परत रेस करचे पडटा कित्याक फॉलोअप्स ना पंचायती कडेन आनी पंचायत जी आहा पळय आमी तांकां सांगलेलें एक्चुअली तुमचे कडेन कॅपेबिलिटी ना तुमची तुमी रिजायन करा म्हणून सो तांच्यांनी रिजायन करपाक पासून करपाक फाटी हे केले ते इग्नोर करपाक लागली आनी आयज ते रावला आतां आमकां तेंच्यांनी खुबशे एनओसीज दिल्ले फ्रॉडंटली परमिशन्स दिल्ले रोड परमिशन्स दिल्ले त्या खातीर तांकां रिजायन कर म्हटलें खुबशे आहा तेचेर आमी रेमिस ऑफ ड्युटीज तांकां फायल केला डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन मारलेले आहा सो ते एक कमींग 4 to 5 months तांकां हे जातले फाटी सरचे पडटले तशेंच आमचें कितें आहा आतां गांवान आमी लास्ट टायम केल्ले मेन पॉयंट आसलो आमचो की देर आर स्विमींग पूल्स वीच आर कमींग अप इन आवर विलेजीस आतां स्विमींग पूल्स जे आहा पळय हे परमिशन्स दिता हांकां बट आमी टेक्निकल क्लियरन्स जेन्ना दिता पळय टेक्निकल क्लियरन्स ऑलरेडी TCP सांगता की तुमी उदकाचें पयलीं प्रोविजन कितें आहा तें पळोवपाचें म्हणून आनी मागीर तुमी परमिशन्स दिवपाचें म्हणून तांकां आतां हे कितें आहा आमचो गांव आयज आहा पळय आमकां आयज उदकाचे इतले प्रॉब्लम नासले बट आतां कितें आहा आमकां 365 days वॉटर मेळना आनी आमी आमचे बायोडायवर्सिटी आहा पळय तिवूय आहा बायोडायवर्सिटीनूय स्टडी केली सो तेंच्यांनी आमी कितें सांगलें की जर स्विमींग पूल्स येता पळय आयज हांगा आतां 10 स्विमींग पूल एका प्रोजेक्टाक येता 10 स्विमींग पूल 15 स्विमींग पूल हेजी कॅपेसिटी ऑफ 1 स्विमींग पूल वील बी अराउंड 60 to 70,000 लिटर्स ऑफ वॉटर सो एका प्रोजेक्टाक जर 6 लाख 7 लाख उदक गेले जाल्यार फाल्यां गांवचे जे गोंयकार लोक आहा पळय हांगा तांकां कितें मेळटलें फुडें सो त्या खातीर आमी डिसिजन हे सगळ्या लोकांनी आयज घेतले आख्ख्या गांवान डिसिजन घेतले की हेज्या फुडें आमकां स्विमींग पूल नाका आनी तुमी हे करा रेजोल्युशन पास केले सगळे घेतले आनी तेच एप्लिकेशन टू TCP धाडा की आमकां नाका म्हणून जाय जाल्यार आमी चॅलेंज करता फुडें आमी गटराचो एक आमचो प्रश्न घातलेलो तो आमी लास्ट 3 ग्रामसभा जाल्लेल्यो ते हेका आमी घातलेलो फर्स्ट घातलेलो ते सेकंड घातलो थर्ड घातलो तेंचे कांय हें दिवंक ना तेंच्यांनी आमकां फक्त सांगलें कितें की आमी तुमचे प्रॉब्लम आहा ते सॉल्व करता पळयता इन्स्पेक्शन करता पण आतां थर्ड ग्रामसभा जावच्या पयलीं तेंच्यांनी आमकां सांगलां आमी इन्स्पेक्शन करता म्हणून ते लेटर धाडलें आनी येयले इन्स्पेक्शन केलें कांयच पळोवंक ना बरी बेश्ट पळयला थंयसर आनी गेले ते आतां आयज तांकां आमी विचारलें तर ते सांगूंक लागले की तो गटर आसा तो म्हणूंक लागलो थंयसर रोड आसा तेजेर हे आसा ते फातरी आसा ते फातरींचेर रोड हें जाल्लो आसा तो रोड कटींग करचो पडटा तो PWDक धाडचें पडटा म्हणटा आनी ताका लागून तो गटर साफ जायना म्हणटा पूण तांकां सांगलें आमी मॉस्किटो थंयसर जाता ब्रिडींग जाता ते लोकांक प्रॉब्लम जातलो ते बेगीनच्या बेगीन ते करचें म्हणून कितें आन्सर मेळ्ळो आजून आमकां सॅटिस्फॅक्टरी कांयच मेळोंक ना ते आतां म्हणटा हे दिसांनी करून घेता आतां आन्सर तुमी सरपंचा कडेन विचारपाचो येणाऱ्या काळात ह्यो तुमच्यो फुलफील जातल्यो अश्यो दिसता गोश्टी आमकां सद्या कांय दिसना कित्याक पंचायत आमच्या सपोर्टान कांयच ना